मंजूच्या कसूच्या सोम्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसो. उपकारांक अर्गां दिवंक आमी हांगासर ह्या देव तेंपलांत जमा जाल्या आनी ह्या वर्सा आमी नियाळचो विशय जावन आसा हांवें तुमचो मोग केला, हांवें तुजो मोग केला. आनी खंडी जावन आमकां देवान आमचेर ताच्या मोगाची बेसावां कुरपा खंडीत वतल्यांत आनी ही कुरपा आमी पेल्या थंय वांटोवंक आमकां आपोवणें आसा. सालोरेस ताच्या जिणयेंत कितें देवाचो मोग ताणें अनुभव केलो तो दुबळ्या धाकट्या थंय ताणें वांटून घेतलो. तर आमी ताची फाटलावदारां त्या क्रिस्ताची फाटलावदारां जावन सालोरेसाची मजत मागून पेल्या थंय दुबळ्या धाकटे थंय खलतो जावन तांच्या सेवेक आमची जिणी समर्पूंक जाय असली कुरपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अवतार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षाचे कष्ट मरण सोसूं मायमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलो आमकां बोळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दोबल्यांक बरी खबर दिवंक, फाफसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोशाचें तेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडलां. देवाचें उतर हें, श्री गुरुकार. Servis formoso usvar, tos mozo taro. Servis formoso usvar, tos mozo taro. Servis formoso usvar, tos mozo taro. हेर कोणाक हांवें बियेवंक जाय. सर्वेस परस म्हज्या जिविताचो कांबो. हेर कोणाक हांवें कांपा जाय. Servis formoso usvar, tos mozo taro. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आतां इंतीस म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूं. सर्वेस्पराचे स्वादीकपण साकूं. ताच्या मंदिरान ताची खुशी हांवें समजन घे. Servis formoso usvar, tos mozo taro. इतले हांव बरवसून आसा. ह्या जिवितान सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस्पराची वाट पळेवन राव. धैर्य घे आनी दृढ राव. वय सर्वेस्परा अत्रेगून राव. Servis formoso usvar,
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. त्या दिसांनी जेजून सादुसेवांचे तोंड दांपयले म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अतिवर्तो उपदेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अतिवर्तो आनी प्रथम उपदेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचें उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, एक पिंतूर ह्या शॉर्ट फिल्म हांवें थोड्या तेंपा आदी पळयल्लें आनी तातूंत एक ल्हानसो भुरगो आसा. आपल्या आजये सवें तो जियेता. आवय बापाय तातूंत दाखोवनात म्हणटा आसतना तातूंत ताका नातली जावंक पुरो अनाथ भुरगो आनी तो आजे सांगता त्या आजेच्या कश्टान तो जियेता. म्हणटे आजी किणाच्या घरा काम कर, ताका ताचें पालन पोशण करता आनी पिंजकूर वस्तुरां घालून तो स्कुला वेता आनी फाटीं येवन सांजेच्या वेळार तो खेळूंक म्हूण टायर घेवन, सायकलाचें टायर घेवन तो ग्रावंडाक वेता आनी खेळून जाता आसतना इल्लो वेळा उपरांत येवन एक जाग्यार तो बसता आनी थंय तो पळयता ताच्या टायराक कोलो एक कागदाचो कुडको चिडकोल्लो ताका दिसता आनी तो उक्तोगन पळयता आसतना तो 100 रुपयेचो नोट जावन आसता आनी तो तेणें पळयता कोणी आसात गी या कोणी तो 100 रुपये सोदून आसतात गी म्हूण तो पळयता आनी थंय ताका कोणी दिसनात आनी ताच्या मतींत एक रितीची चिंतना उदेतात. हांवें आतां वचून म्हाका जाय जालें कितें खावयेत, जावं पुरो आयस्क्रीम, जावं पुरो कबाब या इतर फ्रायड रायस, हे सर चिंतना तो मतींत आटयता आनी इल्ल्या वेळांनी एक सायकल बंडी म्हणल्यार बरी काण घेवन तो पेंटेक वेता आनी थंय पळयता जायत्या अंगडी आसात आनी त्या अंगडींत ताका जायतीं पक्वानां दिसतात. आतां 100 रुपया आसात, हांवें खायचे म्हूण कितें म्हणी खायचे म्हणल्यार चिंतपान तो आसता आनी त्या वेळारच एक पयशिल्ल्यान ग्लास फुटुल्ले आवाज ताका येता आनी तो कितें म्हूण पळोवंक येता आसतना एक बॉल एक दुकानाच्या भायर आसलेल्या चायेच्या ग्लासाक मारले आनी सगळे चायेचे ग्लास सकला पडले ताका दिसतात आनी तो पयशिल्ल्यान पळयता एक प्रायेची स्त्री त्या चायेच्या दुकानाची मालीक भायर येता आनी तो बॉल ती हातान घेता आनी पयस आसल्या बियान खंय म्हाका मारतात म्हणल्यार बियान आसच्या त्या भुरग्याक ती आपयता आनी तो बॉल तिच्या हातान दिता त्या भुरग्याच्या आनी होस खेळ म्हूण आपल्या हास्कुऱ्या तोंडान ताका धाडटा आनी ते ग्लासाचे कुडके ती आरोवंक सुरू करता आनी ते पिंतूर हो धाकटो भुरगो पळयता आनी ताच्या काळजांत तिचे थंय एक बिरमोत बोंकचें भोगणां येतात आनी ताचे 100 रुपये वचून तो चायेचे ग्लास मोलाक हाडटा आनी तिका कळनातल्या बरी तिच्या दुकानाच्या मुखार दोन पयशिल्ल्यान तो पळोवनूच रावता आनी इल्ल्या वेळान ती भायर येता आनी तिका हे नवे ग्लास ती पळयता खंय जावन आयल्या ते कळीत ना. एक तोंडांत तिका संतोश तिच्या तोंडांत दिसता आनी ह्या भुरगो ते संतोश पळोवन तोय संतोषून घरा फाटीं वेता. वय मगच्या भाव भयणीनो, तिच्या कश्टांत ताणें आपणाचे कश्ट समजले मात न्हय तिच्या संतोशान ताणें कितें त्या 100 रुपये काणयोंक ह्या संतोश पावंक आसलें तें ताणें वांटून दिलें. वय मगच्या भाव भयणीनो, आज आमी नियाळ करचो विशय
हांवें तुजो मोग केलो. आनी हो मोग आमी हर एकल्यानी देवातावन अनुभव जोडला. जावं पुरो आमकां देवान बेसांवां घाल्यांत, कुरपेन भरलां, देण्यांनी भरल्यां, आमकां बक्षिल्ल्यां. ही सर्व देणी आमकां देवाच्या मोगाची एक वर्तो संकेत म्हूण आमी सांगेत. आदी मागातावनूच देवान आमकां हो मोग दाखयल्लो. पयलें आदामानिकी येवंक रचलें ताच्याच सारकेचें आनी स्वरुपायेचें, आनी ताचोच मोगा वांटो म्हणल्यार बरी तांकां ताणें मोगान भरलें. परत पातका दोमटी आमी त्या मोगातावन पयस सरल्या. तरी त्याच वेळार एक सोडवणदार आपूण दिता म्हूण त्याच देवान तांकां बसयलें. आनी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3:15 आमकां त्या सोडवणदारा विशयांत एक झळक थंय दिता. ताचे उपरांत आमी पळोवचें जाल्यार कायन आनी आबेल. केदाळा आबेलाक तो जिशी मारता कायन, तरी देवाचो मोग त्या कायना थंय आसलो. आनी ताणें ताचे वयर एक मोर मारली आनी म्हळें, कोणेय तुका लागाड काडूंक नजो, अशें हांव तुजेर एक मोर घालतां. म्हणजे ताचो मोग, देवाचो मोग ताणें पात केल्या त्या कायना वयर ताणें दाखयलो. तशेंच मुखारसून गेल्यार जावं पुरो नोयेच्या काळार जाकोबा मुखांत्र ताणें इस्रायल परजा स्थापन केली. आनी उपरांत मोइशे मुखांत्र कशें ताचो मोग त्या इस्रायल परजा वयर ताणें दाखयलो, तांकां परत फाटीं हाडलें. मात्र न्हय, ताच्या उपरांत प्रवाद्या मुखांत्र, राया मुखांत्र ताणें ताचो मोग कितें म्हूण ताच्या लोकांक व्यक्त केलो. पूण मनशां परत परत त्या मोगातावन पयस पयस वेता. आनी अकरेक ताचो मोग संपूर्ण करच्याक ताणें ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो. जुवांचो अध्याय 3:16 आमकां सांगता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ओपून दिलो. आनी तो मोग कितें देवातावन जेजून अनुभव केलो तो आमचे थंय वांट. केलाय म्हणजे आमचे पासून त्या क्रिस्तान ताचो मोगाचो वांटो आमकां आनी देव आनी ताचो मोग कितें म्हूण आमकां ताच्या शिकवणे मारिफात ताणें दाखयलो. मात्र न्ही, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी थंय आमी आयकता, दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवच्याक, बंदेंत आसलेल्या सुटका मेळच्याक, कुरड्यांक दिश्ट दितल्या, दणसतल्यांक सवकसाय आनी दया मया दाखोवचें वरस पासारचें म्हजो सेवक हें करतलो. आनी लुकाचो अध्याय 4:18 जेजू सिनागोगान वचून हिंस इसाया प्रवादीचें उतर वाचता आनी बसून सांगता, आयच्या दिसा हें उतर म्हजें थंय खरें जालें. म्हणजे आपूण देवाच्या मोगाचो संदेश घेवन देवाच्या मोगाचें मिसांव कितें म्हूण दाखोवच्याक तो आयला म्हूण त्या वेळार आपणाचें मिसांव वावर तो सुरू करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या वर्सा विशय काडलो हांवें तुजो मोग केला. आनी हें आमकां पापा लियोन एक पापाल पत्र दिल्लें दिलिक्से ते म्हणजे हांवें तुजो मोग केला. आनी थंय आमकां त्या मोगाची लक्षणां कसलीं, कशें आमी विशेश रितीन आमी अनुभव केल्लो मोग दुबळ्या धाकट्यां थंय दाखयचें म्हूण पापा आमकां सांगता. आनी थंय उल्लेख आसा दुबळो केवळ आर्थीक रितीन न्हय, जे कोणा कडेन पयशे नात तीं दुर्बळी मात्र न्हय, खंडी जावन तीं दुर्बळींच, पूण पयशे नातलीं मात्र न्हय, ताच्या भायर आसात जावं पुरो सामाजीक गौरव नासतना, स्थानमान नासतना कश्टांचीं जायतीं आसात, तीं जावन आसात दुर्बळीं. आत्मीक रितीन जावं पुरो ह्या आधुनीक संवसार देवूच ना म्हणलें चिंताप जायत्यांचें जालां आनी तीं दुबळीं आत्मीक रितीन. जावं पुरो सामाजीक हक्कां पासून जायतीं कश्टून आसा, शोशणाक वळख जाते आसात, तीं जावन आसा दुर्बळीं. आनी तांचे थंय विशेश रितीन हुस्को दाखोवंक आमकां ह्या पत्रा मुखांत्र पापा लियो आमकां आपयता. तर पोरण्यासुल्ल्यान ती आमी पळोवचें जाल्यार जायते प्रवादी दुबळ्या धाकट्यां थंय ह्या कश्टोतऱ्यां थंय विशेश मोग दाखोवंक आमकां आपणे दिल्लें. आनी आमोस प्रवादी म्हणटा, एका वेळार तो एकलो दुर्बळो कश्ट जाता, जावं पुरो गरजेवंताक आमी पिडा दिता, खंडीत जावन आमी आमची कली बलिदानां
देव केदींच मानवचो ना. कितली नोवेनांकर आमी पेल्याच्या गरजांक दोळे दामताव जाल्यार आमच्या नोवेनाक कितेंच फायदो आसचो ना. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, तर आमी अनुभव केल्लो हो मोग आमच्या दिसपरत्या जिवितांत कसो जियोवचो. 4 डायमेन्शन्स ऑफ क्रिश्चन्स लव, ह्या 4 रितीचो, ह्या पारेमाणाचो क्रिस्तवपणाचो मोग कितें म्हूण आज आमी मोठ्यान नियाळया. आनी पयलो जावन आसा लव दॅट लिसन्स, आयकोनचो तसलो मोग. क्रिस्तांवपणाचो मोग जावन आसा पेल्याक आयकोनचो तसलो मोग. ह्या आधुनीक काळार आमकां आयकोंक नाका, कित्याक आमी चिंताव आमकां सगळें कळीत आसा. घरांत प्रायवंतां आसात, तांची जाणवाय आमकां नाका. जावं पुरो युवा जाण आसा थोडे फाटी, तांकांय कोणी आयकना म्हणलें समस्या आसात. अशें म्हणटा आसतना एकामेकां आयकूं, एकामेकां वेळ दिवं आनी तांची बोगणां कितें म्हूण समजोवंक आमकां आज आपणें आसा. आनी पापा पत्रांत पापा 30 आनी 3 सांतांचे विशयांत थंय उल्लेख करता. आनी थंय सांत जावन आसा जुआंव बॉस्को, ताचें फेस्त ह्या येवच्या सोनवारा आमी आचरण करता. आनी तो विशेश रितीन आयकनांतल्या युवा जाणांचो ताळो जालो. आनी ताणें ताच्या जिवितांत त्या युवा जाणांक सांगाता हाडलें. आनी देवाचो मोग युवा जाणां थंय आसा, कश्टोंच्या आयकनांतल्या त्या युवा जाणां थंय आसा म्हूण ताणें दाखयलें. आनी तो युवा जाणाचो पात्रोन जावंक पावलो. दुसऱ्यान क्रिस्तांवपणाचो मोग दॅट ओपन्स इट सेल्फ टू अदर्स, पेल्या आपणाकच हेरांक उक्तो करचो तसलो मोग. जावं पुरो आमी उक्तें करचें आमचें घर शेजारांक, या आमी आमचें काळीज पेल्याच्या कश्टांत, जावं पुरो आमचें बरें मोन घरचें वता थंय आनी आमचो वेळ पेल्या थंय. आमी केदाळा उक्तें करूंक बरें मोन दाखयता, आमी त्याच क्रिस्ताच्या मोगांत वांटेले जाता. तिसऱ्यान लव दॅट वॅल्यूज दी अदर, हेरांचें घन मान उखून दवरचो तसलो मोग. खंडी जावन सकयल्या वर्गाची ह्या आमच्या समाजेंत जायतीं शोशणाक वळख जाल्लीं आसात, जायतीं भाव भयणी. आनी दुबळो म्हणटा आसतना तो एक रितीचो कांटाळो असलीं बोगणां आमचे थंय जायते फावटी येवचीं आसात. समाजेंत स्थान मानना आनी क्रिस्तांवपणाचो मोग आमकां तसले भेदभाव करचे नाका. कित्याक आमी सगळीं त्याच क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे. आनी हेंच पासारलें सालोरेसान केदाळा वालेरियन रायान ताका सगळे पुवी सभेची आस्त हाडणे म्हूण सांगलें. आनी ताणें हाडलें दुबळ्या धाकट्यांक, निर्गतितांक. आनी केदाळा ताणें सांगलें ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त. तर आमी खंडीत जावन असल्या दुबळ्यां थंय धाकट्यां थंय भेदभाव करिनासतना आमी एकच म्हणलें चिंताप हाडूंक आमकां हें फेस्त आदार दिवं दी. आनी अकरेचें लव दॅट एक्सप्रेसीस इट सेल्फ टू इन एक्शन, कार्यान दाखोवचो मोग. आनी हो खंडीत जावन गरजेचो. आनी त्या पापा पत्रांत पापा मदर तेरेजाचो उल्लेख करता. आनी मदर तेरेजान कशें दुबळ्या धाकट्यांक विशेश रितीन खोटकारांची जतन घेतली आनी कोलकाताच्या त्या रस्त्यांनी पडुल्ल्या त्या दुबळ्यांक धाकट्यांक सांगाता हाडून तांचें पोशण तिणें केलें. तर आमकांय तसलें आपोवणें आसा. जावं पुरो आमच्या सेवे मुखांत्र, जावं पुरो आमच्या सॅक्रिफिसा मुखांत्र. कुटुंबांत आमी ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस करता. जावं पुरो आवय बापूय भुरग्यां बसोत जायत्या वर्सां आपलो फुडार पळोवच्या खातीर, भुरग्यांचें कुटुंब पळोवच्या खातीर घरचो येजमान भायल्या गांवांत वावर करता. तोय त्या क्रिस्ताच्या मोगाचो सॅक्रिफिसांत तो वांटेली जाता. अशें आमी करचें ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस त्या क्रिस्ताच्या मोगांत आमकां वांटेली करता. जावं पुरो पेल्याक बोगसूंच्या मुखांत्र, जावं पुरो आमी करच्या विंसवणे मुखांत्र, विशेश रितीन गरजेवंतांक, दुबळ्या धाकट्यांक आमच्या समर्थी आसता आसतना, आमच्या वाड्यांत आमच्या शेजारा आसता आसतना आमी तांच्या गरजांक कशें स्पंदन करता तें कार्यान दाखोवंक आमकां आज आपोवणें आसा. तर म्हज्या भाव भयणीनो, हांवें तुमचो मोग केलो. हो संदेश आज आमी नियाळ्ळो. तर हो संदेश घेवन आज आमी फाटीं वेता आसतना हांव तुजो मोग करतां हे आमच्या पेल्याक दाखोवंक, जावं पुरो आमच्या उतरान न्हय बगार करण्यांत, ल्हान ल्हान करण्या मुखांत्र पेल्याक हांव तुजो मोग करतां म्हूण सांगूंक तस्सू सालोरेसाच्या मारिफात देव आमकां
कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाळ भाऊ भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप आनी आमी देवाची मोगाळ भुरगीं. देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी जोडून दुर्बळांचो मोग कर. देवाच मोगाची जावन ताका महिमा दिवच्या गरज असली सर कृपा आमी आमच्या मागण्या मारिफात देवा बापाक समर्पण दिवया. मोगाळा बापा, कोई सभेचो श्रेष्ठ वडील जावन आसच्या पापा लियो सर गवळी बाप याजाक धर्मीक भाव भयणी आनी लायक मुखेल्यांनी सांलो बरी दैरादीक आनी पवित्रात्म्यान भरलेले मुखेली जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या आत्मीक आनी लौकीक बरेपणा खातीर उमेदीन वावरूंक तांकां आदर लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी दुबळ्या लोकांच्या बरेपणा खातीर फावो ती योजना रुपीत करून तांच्या सामाजीक आनी आर्थीक अभिवृद्धी खातीर निस्वार्थपणी वावरूंक आनी मोगाची आनी एकवटाची समाज रुपीत करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत विविध पिढे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं कश्टांच्या भाव भयणींक जिवितांत बगूंक मेळचे सर कश्ट धैर्यान फुड करूंक तुजो आदार लाभय. तांच्या कुटुंबाच्या संद्या तावन फावो ती जतन तांकां लाभाशी कर. तांच्या पिढे तावन तांकां सुटका आनी सुशेग लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या बजिलिकाच्या बरेपणा खातीर आसा केल्ली सर योजना तुज्या आशिर्वादांनी बर. उदार मनाच्या दानी वरवीं सर योजना सुफळ कर. ह्या वरवीं तुज्या मगान बरिल्लो आनी सर्वांच्या सेवेंत आसो क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सान लॉरेन्स बजिलिकाची वार्षिक महापरब आचरण करतना हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक निस्वार्थी सेवा दिवच्या स्वयंसेवकांक तुजी विशेष मजत लाभय. ह्या बजिलिकांत सर जातीकातीच्या लोकांक तुजे काकुळतीचो भलायकेचो आनी एकवटाचो दैवीक अनुभव जोडूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्तेच्या मेजाबोवरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करून तांच्या गरजांक पावोवन मोगा एकवटाचो समुदाय बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आतां मागूनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुता क्रिस्ता मारिफात तुजो मोग आमी अनुभव केला. चालो रे सबरी कितें आमी अनुभव केल्लो मोग पेल्या थंय गरजेवंता थंय वांटूंक आमकां तुज्या कृपेन आनी सक्तेन बर. ही मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. काणिकेचे गीत गीत संको 4 पान संको 13. Bătrân de
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस भुमीत ओंपलेल्या गोवाच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं मायमेन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाव पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझें बळ संपूर्ण एक पर जळटा. देखून सर्गीच्या देवदूता संगाती प्रितीमेन आमी प्रितीमेन निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थ so good परगटुया. Jesu, kucie moja,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. हांव कारमरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजेती सोपती भगेवन दमदतांनी स काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मायमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शांत एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोणे मेळ्ळ्यांत ती सुभागी. सोम्यांत ह्यो म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ भावा भयणीनो, आतां पवित्र क्रिस्त प्रसाद वंसो वेळ. गवळी कारणा पासत पवित्र क्रिस्त प्रसाद जिपेरस स्विकार करीसय म्हणून विनंती. ह्या सगळ्या मिसाक आजार आसल्यांनी मात्र क्रिस्त प्रसाद सेवंक मुखार येवचें. हेरांनी मुखल्या मिसान भाग घेवन पवित्र क्रिस्त प्रसाद सेवचो. क्रिस्ताची कूड म्हणटना वटल्यान आमेन म्हूण जाप दिवची आनी क्रिस्त प्रसाद भक्तीपणान स्विकार करचो.
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವಿದು. ದಿವ್ಯ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಿವ್ಯ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ತೀರ್ಥವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. सदा गीत संको 4 500 17. अर्गा गीत गीत संको 1 519.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाऊ भयणीच्या कश्टांक आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयेकन बसात. मोगाचनो, हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन जगतो संदेश दिल्ल्या मानदेक बाप ऑस्वल्ड वाज, बेलमान फिर्गस सहायक यासक हांचो ह्या पुनशताच्या रेक्तर बापाचे नांवी हांव उपकार बावडटां. तशेंच सह भेटून केल्ल्या सर यासकांक देव बरें करूं. ह्या मिसा वेळार मधुर गायन केल्ल्या नखरे फिरगईच्या गायन पंगडाचो आनी देवस्तुती सोलून व्हरोंक कुमक केल्ल्या आत्तर फिरगसकारांचो हांव उपकार बावडटां. कळवणे उपरांत पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें आसतलें. मिसा उपरांत पोरण्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन तुमी आंगयली मिसां दिव येता. तशेंच दाव्या कुशींत आसच्या नव्या बांदपाच्या सालांत यासक कुमसाराक बसल्यात. ह्या पुणतरा आयलेल्यांनी एक बरें सुटावें कुमसार जावंक अवकाश आसा. सुटावें कुमसार जावन पवित्र एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवन मागणें केल्यार देवाची आशिर्वादां आमकां लाभतात. हें गरजेचें म्हणलें समजून प्राजितोचो सक्रामेंत व्हडा मोगान जोडून आत्मीक बरेंपण आपणावया. बाजिलिकाच्या उजव्या कुशीन आसच्या स्टॉलांनी धार्मीक आनी मागण्याची पुस्तकां आनी धार्मीक वस्तू मेळटा. तशेंच ह्या वर्सा दिसपट ती मागणी म्हणलो सालती मागणी बूक भोव आपुरबायेन दिव्य ज्योती केंद्र नव्यान तयार केल्लो आसा. हो बूक कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश आनी रोमी लिपीन मेळटा. भुरग्यांक दिसपट ते मागणी मागोवंक कुमोंक जायशें हें पुस्तक घेवन तुमच्या भुरग्यांक ही मागणी शिकोवंक आमचो उलो आसा. आज मुखले मीस 9:30 वरांर कोंकणी भाशेंत आसतलें. दयेकन कंतलांच्यो कडतिल्यो मुखल्या मिसाक उपयोग करच्याक थंयसर दवरूंक विनंती. आतां पिडेस्तां खातीर करच्या विशेष मागण्या खातीर आनी निमाण्या आशिर्वादा खातीर आमी उबी रावया. सोम्याचे नांवे आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोग तुजे मुखार पावों दी. सोमी तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. सर पदवेदार आनी ससण देवा, तुजी गुण करची सकत पिणेस कुडींनी वतून कश्टूच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बनपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुजे अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ता सालोरसाच्या विशेष मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेताक तुज्या दैवीक सावास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावन दी. आनी अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवं तुजो मोग आनी बरेंपण पसारची. खरी भक्तिवंतां जावं जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं.
आणि सर पदवेदार देवा बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्माचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि सदां काळ रावो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गीत संको 7 पान संको 26 बगेवन क्रिस्ताचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.